मडकय नवदुर्गेची जात्रा बरे भशेन मोठ्या दबाज्यान सुरू जाली खरी, मात दुसऱ्या दिसा ब्रेस्तारा मातसो तणाव जालो। म्हाजन उत्सवाची मूर्ती काढून गेल्ले कडेन गांवकारांनी हरकत घेतली आणि पोलिसांक मदीं पडचे पडले। जात्रेक पोलीस फोर्स मोठ्या प्रमाणात घाला। हायकोर्टूय परिस्थितीचेर नजर दवरून आसा। मडकय जात्रेक आयिल्लो वतना मडकयच्यान नुस्तें व्हरता, नुस्त्याचो बाजार भरता, हे मडकय जात्रेचें खाशेलेपण। अंदू असो प्रसंग आशिल्लो की जात्रा जातली काय ना, पूण सगळ्या गांवच्या लोकांनी देवतायेची जात्रा करून घेतली। कारण म्हटल्यार जी रथान बसयतात ती मूर्ती आमचे कडेन जी समिती म्हणटा तांणी दिल्ली ना, तरी सुद्दां देवतेचो उत्सव जात्रा सगळ्या गांवच्या लोकांनी करून घेतली। हे खरें आश्चर्याचीच गोष्ट आसा आणि ही देवताई आमकां सगळ्या लोकांक पावतली हातून दुबावूच ना। वर्ष प्रमाणे म्हणटा तशी एक चाल कशी आसा की पयले दीस उपास आसता, थोडे 2 दीस उपास करतात आणि मागीर तुमकां खबर आसा गोंयकार लोक कशे त्या अनुषंगान एक हांगा ताजो एक ल्हानसो बाजार भरता आणि लोक आमचे लोकांगेर सोयरे आयिल्ले आशिल्ले कारणान ते नुस्तें घेवन एक ते दिसाची एक सगळ्या सोयऱ्यांक त्या निमित्यान एक पडटा अशें जालां आसतलें तें। पूण अंदूची जात्रा इतिहासांतली अशी पयली जात्रा जी आमी सुद्दां ही मूर्ती रथान बशिल्ली पळोवना, कदाचित म्हज्या बापानूय पळोवना आसतली, म्हज्या आज्यानूय पळोवना आसतली, पूण ताज्याय पयलींच्या काळांत ही मूर्ती ह्या रथान बसताली आणि ताका लागून पयले दीस जेन्ना सांगडा वयल्यान पालखी भितर येता तेन्ना ते पालखेक रथ कसोच नाचोवन तिका भितर घेताले। आणि ब्रेस्तारा सांजे म्हाजन उत्सवाची मूर्ती काडूंक गेल्ले कडेन मातसो तणाव जालो। प्रुडंटा खातीर विवेक प्रभू। ब्रेस्तारा FC गोवाची एथलेटिको दे कोलकाता आड डू ऑर डाय गेम। उरिल्ल्यो तिनूय गेमी जिखल्यारूच FC गोवा सेमीफायनलीत पावपाचे। तिनूय ISLात अजून मेरेन एकदा FC गोवान कोलकाताक मारिल्ले ना। फाटल्या राउंडांतली अवे गेमूय ड्रॉ जाल्या। कोच झिकोची पुराय टीम ग्राउंडार देवंक फीट आसा। केन्ना करूंक ना ते परफॉर्मन्स FC गोवाक ब्रेस्तारा फातोड्ड्या दाखोवचे पडटले। Todos bastante conscientes que nós temos 3 decisões daqui para frente. Everyone very conscious that we have 3 decisions ahead of us. Porque não tem outra alternativa que não a vitória, para poder nos deixar ainda com chance. Então esse jogo de amanhã é o primeiro deles. We have no alternatives but victories. So we have to win these 3 games ahead of us. A gente chegou nessa situação que não esperava, então temos que entender e ter o espírito de luta, né, procurar cada dar o seu máximo para tentarmos sair daqui com a vitória. We reached the situation. We didn't want to have this picture that we are now, but as we are here, we have to create this spirit of fight and do our best there, giving everything that we have to try our best. A gente ataque muito forte e todo cuidado é pouco. Sabe que a gente precisa ganhar, naturalmente vamos querer explorar isso e a gente tem que ter toda a atenção para não permitir. It's a very good team with great players, with attack, very good attack, and they know that we need the victory. So I think they're gonna explore this. And we have to play our best to better defense. A gente conseguiu fazer bom jogo contra eles lá, fizemos uma boa marcação, tivemos chance para ganhar o jogo e a gente espera repetir isso aqui. Não podemos dar espaço para eles. We had a very nice game with them in Kolkata. We created so many chances. We had a chance also to win the game. We try to repeat it here and not give any chance to Kolkata. What happened in the past, and I'm not living in the past. I'm living in the present. And if we want to win tomorrow, or at least don't lose, we have to fight tomorrow 90 minutes. Not because never before happened. Tomorrow will not happen. No, tomorrow will not happen if we play well, if we are strong team, if we fight 90 minutes and we do our best inside the pitch. खबरांचेर हांगाच सोंपता। ह्यो खबरो तुमकां prudentmedia.in वेबसायटीर लायव्ह पळोवंक मेळटात। नमस्कार।